आज नॉर्थ ईस्टाचे 3 स्टेट्स त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय ह्या तिनूय स्टेटीचो इलेक्शनाचो असेंब्लीचा रिजल्ट आज आयलो आणि ताका लागून देशभरा भितर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जे लोकांक लागून काम करतात त्याचीच एक पावती ह्या निमित्तान मेळिल्ली आसा। आणि बरेच जण एक परसेप्शन क्रिएट करताले की मायनॉरिटी लोक भारतीय जनता पार्टी बरोबर ना म्हणून, पण आज ज्या तरेन आमी पळयतात की मेघालय असत, नागालँड असत, ह्या हातून सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे आमदार निवडून आयिल्ले आसात आणि थंय दोन्ही जाग्याचेर विथ अलायन्स दोन्ही सरकारां जाल्लीं आसा। त्रिपुरा हांगासर परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें स्वताच्या ताकदीचें सरकार आयिल्लें आसा आणि त्यामुळे एक चपराक आसा सगळ्यांक की मायनॉरिटी लोक सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतात। हांव आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन करता। तशेंच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, होम मिनिस्टर आमचे अमित भाई शाहजी आणि तिनूय आमची जी राज्यां आसात हे नागालँड, आमचे मेघालय आणि त्रिपुरा ह्या तिनूय राज्याचे आमचे पार्टीचे सगळे थंयचे अध्यक्ष प्रभारी, आमचे थंयचे इलेक्टरल पॉलिटिक्सान आशिल्ले सगळे मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार हांचे अभिनंदन करता। कारण परत एकदा तांच्यांनी आमचे केंद्राक ज्या तरेन सरकार आसा आणि जशें सरकार केंद्राक आसता स्टेटीन आसता डबल इंजिनचे सरकार म्हणटात आणि त्यामुळे नॉर्थ ईस्टच्या सगळ्या स्टेटी भितर लोकांक खबर आसा की कशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट उदरगत ही केंद्राक सरकार येतकच जायत आसा आणि त्याचीच पावती ज्या तरेचो डेव्हलपमेंट विकास करतकच जी पावती मेळूं जाय ती पावती आज मेघालयाचे लोक आसत, नागालँडचे लोक आसत किंवा त्रिपुराचे लोक आसत, ह्या सगळ्या लोकांनी दिल्ली आसा। एक बरी गोष्ट, कारण ज्या तरेचे निकाल आज आयले तिनी स्टेटीच्या भितर, कारण बरेच ज्या वेस्टर्न जी मिडिया आसा ती एक परसेप्शन क्रिएट करताली। कारण म्हाका याद आसा की गोंया भितर सुद्धा जेन्ना असेंब्लीच्यो निवडणुका जाल्यो 2022 तेन्ना एक क्रिएट करताले की येवचें ना सरकार म्हणून आणि त्यामुळे सगळ्याच जाणांक ज्या तरेन पार्टीच्या लिडरशिपीक पूर्ण विश्वास आशिल्लो आणि आमचे नेते आणि आमचे आमच्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे ज्या तरेन ह्या देशातल्या लोकांक लागून काम करतात, गरीब मनीस हो वयर येवचो, सगळ्या लोकांक बऱ्या तरेच्यो सुविधा मेळच्यो, कनेक्टिविटी बरी मेळची, बऱ्या तरेचे आमी पळयतात की देशभरा भितर रस्ते आसत, वेगवेगळी एअर कनेक्टिविटी आसत किंवा रेल कनेक्टिविटी आसत, ज्या पद्दतीन आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक लागून काम करतात आणि हो देश ज्या देशाची लिडरशिप हे जगा भितर नंबर 1 आसची अशा पद्दतीचें वातावरण संबंध जगभर आसा, संबंध जगातले लोक तांकां मानपाक लागिल्ले आसा आणि ताचोच एक भाग म्हणून आज नॉर्थ ईस्टाक बऱ्या तरेचे आमकां तांच्यांनी थंयच्या नॉर्थ ईस्टच्या लोकांनी आमकां एक हें दिल्लें आसा, रिजल्ट दिल्लो आसा आणि ताका लागून आज आमी पळयतात की G20 जें आसा, G20 आमच्या यजमान पद जें आसा G20चें हें आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करतात आणि ताका लागून ताचो एक माहोल देशभरा भितर जातलो आणि ताचो नक्कीच फायदो आमकां जातलो हातूंत दुबाव